आमी आज आसात आमोणे खोतीगांव हांगा आज एक इन्सिडंट घडलो. एक गवे रेड्यान गाडयेचेर अटॅक केलो. अनिकेत वेळीप हो आमोणेच्यान असो ह्या दिशेन वयतालो आनी ते 3 पॅसेंजर आशिल्ले तेगे गाडयेंत. अनिकेत आनी 2 पॅसेंजर आशिल्ले. तेन्ना ह्या जाग्यार जेन्ना तो पावलो ह्या कुंपणा वयल्यान गवे रेडो जो एक जवळ जवळ 5 फुटांचो गवो रेडो असो तेणें सांगलें आसा आमकां. तेणें तेज्या गाडयेच्या बॉनेटाचेर तेणें अटॅक केलो आनी ग्लास फुटलो इमिजिएट. तो इंजर्ड जालो आनी तेज्या बॉनेटाचेरच कितले वेळ बसून रावलो. तेणें गाडी हालयतकीर शेवटाक तो सकयल पडलो. कितले वेळ तो हांगा आशिल्लो. भयभीत जाल्ल्या अनिकेतान गाडी शेवटाक फुडें व्हरून दवरली. गाडयेचो तेजो फुडलो दर्शनी भाग आसा तेजो चक्काचूर जाल्लो आसा. हो धक्को इतलो जबरदस्त आशिल्लो की तेजी दोनी दारां सुद्दां ओपन जायना जाली. तेणें गाडी आतां कामां व्हरून दवरलेली आसा. हो गवो रेडो नेमको कितें खंयच्यान येतालो हेजो शोध घेतलो गांवच्या लोकांनी. हांगा लागींच्या परिसरांत तेणी शोध घेतलो. इतलो व्हडलो गवो रेडो इंजर्ड जाल्लो आसा तेन्ना लोकांच्या भितर आतां भयाचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा.